मोगाळ भाव भयणीनो, चेडू भुरग्याचो सांबाळ करूंक आनी चेडू भुरग्याक शिकोवंक सरकारान जायत्यो येवजण्यो काडलेल्यो आसात. एक येवजण म्हणल्यार बेटी बचाव बेटी पढाव. हे येवजणेचो मुखेल हेतू म्हणल्यार लिंगाचेर आदारून भुरग्याक नाटक करपाचे चालीचेर बंदी हाडप. चेडू भुरग्याची निगा, केअर आनी ताच्या रक्षणाची खात्री करून घेवप आनी चेडू भुरग्याच्या शिकवणेची खात्री करून घेवप. जानेराच्या 22/2015 वर्साक ही येवजण जाहीर केल्ली आनी ही येवजण लोकां मेरेन पावूंक जावं मनशाचो वो जावं संपर्क साधनांचो भरपूर उपयोग केल्लो आसा आनी खुबूच पयशे वारयलेले आसात. आयज पासून हे नारे एडवर्टिजमेंट आमच्या कानार सादतात, पोतरांचेर छापून येतात, टीव्हीचेर पळोवंक मेळटात. पूण चेडू भुरग्याचो सांबाळ जाता काय? चेडू भुरग्याक फावो तें शिक्षण मेळटा काय? और चेडू भुरग्याचेर जावपी अत्याचार उणे जायत जाल्यात काय? आमच्या गोंयांत एक सरकाराची येवजण आसा ती म्हणल्यार लाडली लक्ष्मी. लग्न जातच चेडू भुरग्याक पयशाचो आदार मेळटा. एका घोराब्यांत चेडू लग्न जावन येतच ताची सासूमाय ताका दर दिसा लाडली लक्ष्मीचे पयशे आयले, पयशे येतच ते हाडून म्हजे लागीं दी. हे पयशे त्या चेडवाक, पूण ताची सासूमाय म्हणटा पयशे म्हाका दी. सो अशें म्हणून ती स्वता येताली आनी ताच्यान तिचें सोंसूंक जायना जावन आनी त्या घरांत शांती जावंक पयशे मेळटच ताणें ते पयशे तिचे लागीं दिले खंय. सो आजून पासून खुबश्या गांवांनी देसांनी चेडू भुरग्याक मान दिनात, ताचे हक सांबाळिनात, तांचो फायदो घेतात, ताचेर बलात्कार करतात, तांचो जीव काडतात. आनी चेडू भुरग्याक आमी मान लेखतले जाल्यार आमचें चिंतप, आमचें धोरण, आमचें वागप बदलूंक जाय. देवान मनशाक बायल आनी दादलो ताच्या रुपान निर्माण केले. चेडू बायल देवाच्या इमाजीन तांकां रोचल्यान, चेडो दादलो देवाच्या इमाजीन तांकां रोचल्यान. तरी आमी तांकां चेडू भुरग्यांक जायते परी आमी मान दिनात, रेस्पेद दिनात, तांचो मोग करिनात. फाल्यां आमी सायबीण मांयची जल्माचो दीस समोरतल्या. सायबीण मांय चेडवाच्या रुपान, बायलेच्या रुपान ती जल्मली. देवाच्या इमाजीन तिका रोचली आनी तिका सोडवण मेळ्ळी. कुडी सयत स्वर्गार गेल्ली आसा. कुडी सयत तिचे समोर म्हूण स्वर्गार जैतिवंत जाल्ली आसा आनी स्वर्गाची ती राणी. तर हो मान आमी प्रत्येक चेडवाक बायलेक दिवंक जाय. दादल्याक तशें बायलेक सर्गींचे राज, तांची कूळ पुनर्जीवन जातली म्हणून आमकां देवान भासायला. सो तोच रेस्पेद आमी चेडवा भुरग्याक, चेड्या भुरग्याक आनी आमच्या सृश्टीक दिवंक जाय. ही देवाची रोच ना आनी तेंचो अपमान केलो जाल्यार आमी देवाचो अपमान करता.
पयले वाचपान आमकां जाणवायेच्या पुस्तकांतल्यान तें वाचप घेतलेलें आसा आनी ह्या पुस्तकाचो मुखेल हेतू म्हणल्यार न्हूच अनबावळत्यांक खरी जाणवाय शिकूंक पूण आपल्या जुदेव पोरवाजांचो नीज भावार्थ सांडून गेल्ल्यांचो मन बदलप करूंक. आनी सो पयलें वाचप जें आमी आयकलां तें सोलोमोनाचें मागणें. देवान सोलोमोनाचो जिवीत पळयलें आनी ताका कितें जाय तें माग म्हणून सांगलें. सो सोलोमोनान हें मागणें करता आपणाक जाणवाय मेळून घेवंक. जेन्ना सर्वेस्पर देवान सोलोमोनाक राजा जावंक विंचून काडलो तेन्ना सोलोमोनान देवा लागीं आपणाक गिन्यान आनी जाणवाय मागली. गिरेस्त मागूंक ना, संपत्ती मागूंक ना, जाणवाय आनी गिन्यान मागलें. आनी ही जाणवाय कित्याक आसत? आयच्या सोलोमोनाच्या मागण्यांत ह्यो 4 वस्तू आमकां मेळटात. आमकां जाणवाय जाय, देवाची येवजण आमकां थावी जावंक. दुसरें, सर्वेस्पराची कुशी कोण ती पारकूंक. तिसरें, संवसारांत जियेतोल्यांचो वांटो नीट जावंक. आनी चवथें, आनी देवाक मानता तें करूंक. ह्या खातीर आमकां जाणवायेची गरज. सो देवाची कुशी आनी देवाची येवजण आमी जोण एकल्यान चेडू भुरग्याक मानान लेखूंक आनी रोचणेची निगा घेवंक. हें देवाक मानता तें करूंक जाणवाय आमकां गरजेची. रोचणेचो आमी दुयेंस केलो जाल्यार आमी स्वताचो दुयेंस करता. झाडां पाळां कातरून दोंगर फोडून दुयेंस करून घरां बांदता, लग्जरी अपार्टमेंट बांदता, तेन्ना आमी आमचो सृश्टीचो दुयेंस करता आनी आमी आमच्याच जिविताचो दुयेंस करता. कित्याक की झाडां पालां आमकां ऑक्सिजन दितात ज्याची आमी जिवंत आसूंक गरज. पूण तेचोच आमी दुयेंस करून स्वताक आमच्या जिविताचे इबाड करता. दुयेंसां येतात आनी जिविताक त्रास करतात. सो ही सृश्टीची निगा करूंक, आमच्या मनशांची निगा करूंक जाणवायेची गरज. जाणवाय आमकां जाय चेडू भुरग्याचो साल्वार करूंक. फक्त चेडू भुरग्याचेच न्हय, चेड्या भुरग्याचे सुद्दां आनी गरिबांचे. तांकां आमी वस्तू भाशेन वापर करता. आमी स्वताचेच जिविताचो आमकां वस्त कशी सजमता. तांकां आमी जिवेशी मारता, स्वताक आमी मरता. जिवी आसतनाच आमी मरता. तो बेटी बचाव बेटी पढाव असले नारे घातले, नारे म्हणजे एडवर्टिजमेंट. तशेंच हेर दुसऱ्यो चेडू भुरग्या सवे आनी रोचणे सवे येवजण्यो काडल्यो म्हूण चेडू भुरग्याचो आनी रोचणेचो सांबाळ जावचो ना. आमचे जोण एकल्याचें चिंतप, वागप, पळयोवप, उलोवप बदलूंक जाय. तशेंच आमी जोण एकल्यान खेरीत उपाय घेवंक गरजेचे. सोलोमोना भाशेन चेडू भुरग्या सवे आनी देवाचे रोचणे सवे जें आमचें वायटोवें चिंतप आसा, जी आमची वायटोवी वागणूक आसा ती बदलूंक आनी चेडू भुरग्यांची आनी रोचणेची निगा घेवंक दर दिसा देवाची जाणवाय आमी मागूंक गरजेची. जाणवाय देवाची येवजण वळखून घेवंक आनी देवाची कुशी करूंक आमकां आदार दितली. चेडू भुरग्या सवे दर एक सरकाराची येवजण आसा ती दर एका चेडू भुरग्या सवे पावूंक आनी ताचो बरो फायदो ताका दिवंक
वावरूया. तशेंच रचणेची निगा घेवंक हेर दुसऱ्यो येवजण्यो आनी नेम कायदे आसात ते आमी चालीक लावूंक वावरूया. आनी जीं कोण हे नेम कायदे मोडटात तांकां हे नेम कायद्यांचो उगडास करुया. इवन पवित्र शुभ वर्तमानान खूब लोकांचे जोमे जेजू बराबर चलताले आनी जेजू तांचे सरशीं वळून तांकां अशें एक व्हड आव्हान दिता. जेजू म्हणटा, जो कोण आपलो कुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येयनान तांच्यान म्हजो शीस जावं नजो. तो जेजूचो शीस जावंक जाय जाल्यार ताच्या येवजणे प्रमाणे नेमा प्रमाणे आमी जिवीत जिवंक जाय. जेजू म्हणटा पयली सुवात पयली प्रायोरिटी देव जेजू जावंक जाय. आवय बापूय, भाव भयण्यो, बायल भुरगीं तांकां तुमी पयलीं घातलें जाल्यार म्हजें शीस जावंक जायना. पयलो देव मागीर उपरांत देवान रचलेली वस्तू मनशां तुमकां आदाराक पावतलीं. आनी त्या खातीर जेजूचो शीस जावंक आयच्या शुभ वर्तमानान 3 गरजेच्यो वस्तू आमकां नियाळूंक मेळटात. पयली, जेजू भाशेन दुसऱ्या सवे मोग आनी हुस्को दाखोवन जेजूचो शीस जावप. जेजूचो मोग आनी हुस्को अदीक करून गरीब दुबळ्या आसोवें, कोश्टतोल्या आसोवें, अनाथ भुरग्यां आसोवें, विधवा आसोवें, समाजान भायर आयिल्ल्या आसोवें व्हड जालो. आमचो मोग आनी हुस्को असल्या भावा भयणी सवें आमी अदीक दाखोवंक गरजेचो. शीस जावप म्हणल्यार समाजान भायर आयिल्लीं आसात, अशक्त आसात, तांचे पासत उलोवप, तांचे हक्का पासत उबीं रावप. दुसरें, आपल्याच जिवाचो द्वेस करून जेजूचो शीस जावप. जेजून आपल्याच जिवाचो त्याग करून आमचो मोग केलो आनी आपलें बरेपणान आमकां फावो केलें. शीस जावप म्हणल्यार जेजू भाशेन आमचें जिवीत एकामेकाचे आनी खेरीत भाशेन चेडू भुरग्याचे सेवे पासत भेटोवप, जाणवायेन रचणेची निगा घेवप. तिसरें, जिवितांत उपरासलोल्या कुर्सांक मोगान वेंग मारून जेजूचो शीस जावप. जेजू कुर्सार मारचे आदीं ते काळान जेन्ना ते कोयद्यांक कुर्सार मारताले तेन्ना त्या कुर्सार मारतल्या मनशान आपलोच कुरीस खांदार घेवन चलोंक जाय आसलें. कुरीस ना जाल्यार ते लाकूड, कुर्साचें लाकूड घेवन ताणें दोंगरार चोडोंक जाय आसलें. सो तेच भाशेन जेजू म्हणटा, तुमी स्वताचे कुरीस खांदार मारून ताचो पाटलाव करूंक जाय. सो आमच्या व दुसऱ्यांचे वायट कर्तृत्वांक लागून व देवाचे येवजणेक लागून आमच्या जिवितांत सबार तरेचे कुरीस उपरासलेले आसात. सो शीस जावप म्हणल्यार जेजू भाशेन आमच्या जिवितांत उपरासलेल्या सगळ्या कुर्सांक मोगान वेंग मारप. हें करतना आमकां सगळें बरेपणान फावो जातलें म्हूण जेजू सांगना. कोश्ट, दूख, आडकोळी आसतल्योच, पूण जेजू 2 वपारी सांगून कशे तरेन असले परिस्थितींक फुडें करूंक जाय तें आमकां शिकयता. पयली वपार, गोपूर बांदूंक सोदीत जाल्यार आदीं पयलींच बसून अदमास काडूंक तयारी करूंक आपयता. ते गोपूर कित्याक जाय आसलो? जेन्ना शेतांत
मोनजाती वो दुसरे चोर येवन ते शेताचे इबाळ करताले वो शेताचे जे कितें तांकां मेळटालें ते चोरून व्हरताले तांकां पयस दवरूंक ते गोपूर बांदून तांकां पयस दवरताले चवकशी करताले तशेंच लश्कर सोल्जर्स टावर बांदताले गोपूर बांदताले पळोवपाक दुस्मान खंय येतात तांकां पळोवंक तांकां पयस दवरूंक सो ते गोपूर बांदूंक खर्च करूंक जाय आसलो कसलोय तो वावर जावं तो मनशां सवें वो रोसना सवें ताची जाणविकाय घेवंक आनी तयारी करूंक शिकयता पयशे नात वस्तू नात आनी तरी आसतना गोपूर बांदूंक सुरू केलें आनी तें बांदकाम संपूर्ण करूंक ना जाल्यार दुसरे हांसतल्यो मस्कऱ्यो करतले हेचे कडेन तांक ना आनी वो गोपूर बांदूंक सोदता दुसरी वपार जावन आसा जर झूज करूंक जायना जाल्यार शांती समाधानाचो निरोप पाठोवन समाधान करूंक आपयता कोण राजा 10,000 सैनिकांक घेवन 20,000 सैनिकांच्या झुजूंक फुडें वचना पयलेंच ताणें चवकशी करूंक जाय पळोवंक जाय दुस्मानाचो फौज कितलो घट आसा पळय तो तांचे 20,000 सैनीक आसा जाल्यार आनी ताचे 10,000 जाल्यार ताणें झूज ना करता समाधान करूंक जाय हे जावन आसा कंडिशन्स जेजूचो शीस जावंक जाय जाल्यार दिसते क्रिस्तांव जालो मिसाक वयता सदां मिसाक वयता रोजार कोत्ता म्हूण जेजूचें शीस जायना शीस जावंक जाय जाल्यार म्हणटा सदांचे तुमचे जिविताचे कुरीस कानार मारून दुसऱ्यांचो मोग करूंक गरिबांचो हुस्को घेवंक चेडू भुरग्यांची निगा घेवन गरिबांची निगा घेवन समाजांत आमी जियेले जाल्यार आमी जेजूचे खरें शीस म्हूण आमकां वळखतले दुसरे अनभवार्थी हिंदू मुसलमान आमकां पळयतात क्रिस्तांव जिवीत कशें आमी जियेता ते जेजूचे खरें शीस जाल्यार तांकां तें जिवीत आवडतलें आनी तेय जेजूचे शीस जावंक तांची खुशी जातली तर ह्या जेजूचे खरें शीस जावंक ह्या मिसांत आमी देवा लागीं देवाची कृपा मागुया